राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लैन विधानसभा अधिवेशनाच्या सुरवेक केल्या अभिभाशणाचो विरोधकांनी निषेध केलो। सरकारान कितें बरोवन दिला तेच ताणें वाचला। गुन्यांवकारांक धरपाचें प्रमाण चड आसा अशें राज्यपाल म्हणटा, पूण गोंय गुन्यांवकारां खातीर सॉफ्ट स्टेट जावन रावला। तशेंच अभिभाशणात म्हादयच्या विशयाचो उल्लेखूच ना अशा उतरांनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय आणि हळडोणचो आमदार कालूस फेरेनान टिका केल्या। Copy and paste, support price in Keju and for various other things, that these announcements, basically what is the implementation? It is sorry to say that the Honorable Governor's address or this Lakshya Sarkarato Madaiche na, no mention again on Madai, no mention on the lapses that have been taken place or the compromise that was done with Madai, जे प्रवाचे ऑफिस सेटअप जातले म्हणून सांगताले, आज जरी तर बारीक पळयल्यार अनएम्प्लॉयमेंट, द बिगस्ट इश्यू टुडे फॉर गोवा इज अनएम्प्लॉयमेंट, बट नो मेन्शन ऑफ दॅट। नीती आयोगाच्या सर्टिफिकेटाचेर तो उलयता गव्हर्नर एड्रेसीन, अदर फील्ड जी सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री ह्या सरकाराक दिला बेस्ड ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स, ऑनरेबल गव्हर्नर्स एड्रेस फेल्स टू एड्रेस द सेम। मेन जे काम आहा ताजें कांय सांगत ना। आमी हे फेस्ट केलें, तें केलें, थंय जालें। जें कितें खरें करपाचें आहा, 36,000 कोटी डेट जावन GDPचेर उलयतात। GDPचेर कितें उलयतात, डेट खंय पावला तें पळोवया म्हणून। 5 लाख गोंयकार आज मेरेन फ्री रेशनाचेर जगतात। हाजो अर्थ कितें, 5 लाख गोंयकारांचें पोट भरपाक तांचे कडेन कॅपासिटी ना, क्लियर ते स्वयंपूर्ण जावंक ना। स्वयंपूर्णाचेर अनाउन्समेंट केल्लो, 5 लाख गोंयकार रेशनाचेर रावतात, अनएम्प्लॉयमेंट हायेस्ट आहा। अनएम्प्लॉयमेंट कसो वतलो तो कांय सांगना। एप्रेंटिसशीप स्किमीचेर खबरो सांगता, एप्रेंटिसशीप जातकच तांकां जॉब खंय मेळटले, काय विकते घेवचे पडटले। सो म्हाका दिसता ताजेर खूब हे भाशण जें दिलां हो सरकारान आपूण सदां उलयता तो वावर काडलो। म्हणजे विस्तारान आमी जेन्ना गव्हर्नर एड्रेसाचेर रिस्पॉन्स आमचो तेन्ना हांव ताजेर सारकें काडटलो, पूण ओवरऑल इट अपियर्स टू बी अ वेरी स्टेल स्पीच। ही हॅज compared GSDP figures with 2019-20 is not compared with last year. So comparison चूक केला। मिलेट्स वाडयले आमी सांगलें, मिलेट्स 50 हेक्टर जालें, मिलेट्स 50 हेक्टर जावन मिलेट्स वयर एग्रीकल्चर पॉलिसीचेर हाजेर आमी पळयना की इट इज 20 हेक्टर जालें, इट इज नॉट इनक्रीज। सो खंयच्या खंय हे बोकडे मारल्या, कळटा आनी फटाश्यो फोडल्यार। Governor's speech is always given by the Chief Minister, and when it's given by the Chief Minister, the Governor generally parrots what is given by the Chief Minister. I didn't find anything inspiring in his speech, because finally it is not what events the government has conducted, but what development, what progress and what benefit of this common man. And I think these things are absent. You may launch many schemes, but finally at the end of the day बारीक मनशा पावपाक जाय, so you must benefit. तुम्ही कितले प्रॉमिस केल्ले लास्ट टाइम स्पीच आसा, and बाकी दुसरी स्पीच it is not all sugar coated as you can see, but I think that what we must look at is what is the annual performance of the governor which you are relating in your speech. गोमंतक टीव्ही खातीर परवरेच्यान समीप नार्वेकार। नमस्कार। दर वर्साप्रमाणे एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल येता ते फेब्रुवारीचे 2, 3, 4 तारखेक SAG ग्राउंडार जातले आणि ह्या फेस्टिवलाक फिश एक्वेरियम, वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉम्पिटिशन, फिश स्टॉल्स, त्याच्या बरोबरूच भुरग्यां खातीर डॉक्युमेंटरी दाखयतले। आणि हें करता आसतना हेजो गेल्या वर्सा प्रमाणे लोकांनी जास्तीत जास्त हेजो लाभ घेवचो आणि आपल्या भुरग्यांक हे नुस्त्याचे जे एक्वेरियम बीन आहा ह्या खातीर हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता सगळ्या गोंयच्या लोकांक की हे फिश फेस्टिवलाचो आनंद आपल्या भुरग्यांकूय दिवचो आणि पार्टिसिपेट जावचो।
नमस्कार. Aqua Fish Festival, Mega Fish Festival.